दर वर्सा पणजे अष्टमीची मोठी फेरी भरता. पोरू ह्या फेरयेकारा कडल्यान 5,000 रुपया सीसीपीन घेतिल्ले. मात अंदू पांचावयल्यान वट्ट 27,400 रुपये केल्ल्यान बोवाळ पडला. सीसीपीच्या ह्या निर्णया वयल्यान आजी माजी नगरसेवकांची वेगवेगळी मतां. नीज गोंयकार दुकानवाल्यांक हो दर परवडपा सारको ना. गोंयकार धंदेकारांक पयलींच्याच दरान बसपाक दिवपाक जाय आसले म्हूण आदलो महापौर उदय मडकयकर म्हणटा. सीसीपीन थारायल्लो नवो दर सारको आसा. पणजे राजधानीत खंय इतलो दर जायच म्हूण विद्यमान नगरसेवक आनी आदलो उपमहापौर वसंत आक्षीकराचें म्हणणे. अष्टमेच्या फेरये खातीर लागपी अर्ज 2 म्हयन्या पयलीं उपलब्ध करचे तशेंच फेरयेच्या जाग्याची किंमत पयलीं कळोवची अशी मागणी आदलो नगरसेवक शेखर डेगवेकरान केल्या. आमची जी अष्टमीची फेरी वर्सान वर्स मांडवीच्या हेचेर भरता फेरीबोटान कला अकादमी पर्यंत. एक सकाळी एक बायलेचो लोकल आमची गोवन बायलेचो फोन आयलो की गेल्या वर्सा म्हणला आपण त्या स्टॉलाक 5 का 6,000 भरिल्ले, ह्या खेपे म्हणला 27,500 रेट भरपाक लायला म्हणून. आनी गोंयकार बायला ती एक वर्सान वर्स 1-2 स्टॉल घेता आनी ती म्हणले आपूण बेडशीट ते आमी ते माणे बी म्हणटा पळय आमी स्वेटर बिटर ते विणून करता पळय हातीन लोकल बायल ती म्हणटा आपूण आतां 1-2-4 वर्सां म्हणटा आपूण येताली. ह्या खेपे म्हणटा आपणे खुबशे घरान काय केल्लें आनी आपूण उमेदीन आशिल्ले चवथी खातीर म्हणटाले आपल्याक कितें एक बिजनेस मेळटलो म्हणून. ती म्हणटाली इतके पयशे भरून म्हणटाले आमी कशें आमकां कशें परवडटले. तर म्हाजी एक मागणी आसा जी मेयरा कडेन जावं आमच्या बाबुशा कडेन की लोकल जे आमचे गोवन म्हणून आसा गोवन म्हणटा ते एक आधार कार्ड न्ही. आधार कार्ड आतां सगळ्यांच कडेन आसा. भायल्या लोकां कडेन आधार कार्ड गोवन सरनेमाचेर कळटा तांकां हो आदलो रेटूच धरचो जे 5,000 का 6,000 कितें आशिल्ले इवन तुमी 7,000 घेया आनी हे भायल्या लोकां कडेन 25 न्ही तुमी 50,000 घ्या काय फरक पडना. कित्याक अर्दे तरी लोक हे लायनीक आसता ब्लॅकान विकपाकूच फॉर्मां घेवन तेच्या खातीर तुमी रेट वाडयलो बरो आसा. पूण हांव म्हाजी एकूच डिमांड आसा मेयरा कडेन आनी बाबुशा कडेन जो बाबुशाक कोणें तरी मिसगायड केलो म्हाका दिसता ह्या ऑफिसरांनी मिसगायड केलो आनी ताणें तो रेट एकदम समजो 5 पटीन वाडयलो. खंय तरी एक जस्टिफिकेशन आसूंक जाय ते रेट वाडयता ताका. रेट वाडयलो भायल्या लोकांक खातीर तांकां परवडटा. ते आतां कोण आयले तेंच्यांनी थोड्यांनी फॉर्मां घेतली पयशे भरले. जे आमचे गोंयकार आसा आनी म्हाका दिसता हेजे व्हडले फेरीन एक 200-400 स्टॉलान एक 10-15 जाण आपले एक गोंयकार आसतले बाकी सगळे भायले. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की 15 जाण ह्या 10-15 जाणांक जावं 10 जाणांक कोणाक आसा जावं 15 जाण कोण आसा तांकां आदल्या रेटीन दिवचे. तर बेसिकली कशें आसा हे जे 27,000 लायले ते 25,000 प्लस ते फॉर्माचे चार्जीस म्हाका दिसता ते योग्य आसा. कारण रेव्हेन्यू जनरेशन शेवटी सीसीपीक जावपाक जाय आनी तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आपली विक्री करपाक. सो म्हाका दिसता दोगांयकूय विन विन सिच्युएशन. आनी कितें जाता फेरी जातकच मागीर क्लीन करपाचो जो कॉस्ट आसता आमचो लेबर आनी ते डिस्पोज करपाक इट इज क्वायट सबस्टेन्शियल. सो तशें सगळें चिंतत जाल्यार म्हाका दिसता रेट सारको आसा. इवन वास्को बीन तुमी कंपेर करत पयर सप्ता जाल्ली आय थिंक इट इज ऑन व्हेरी सिमिलर लायन्स. आनी पणजे कॅपिटल जाल्ल्या कारणान थोडो एक्स्ट्रा कॉस्ट आसा स्वाभावीक. आनी दुसरें कितें जालें हे फावटी जर तुमी पळयत जाल्यार मातशें फ्लॉलेस सिस्टम जालें म्हणजे बरें हातून कसले त्रास जायनासतना फॉर्म एलोकेशन म्हणजे एका हातान फॉर्म एका हातान पयशे अशें जालें. वार्षिक कितें जातालें खुबदां की मदले मनीस कोण तरी फॉर्म घेवन वताले आनी ते भायर कितल्या रेटीक विकताले हे आमकां आतां अजून कळना. पूण डेफिनेटली जर डायरेक्ट हांगा 25,000 किंवा 27,000 डायरेक्ट पडला जाल्यार आय थिंक ट्रेडर्सांक ते डायरेक्ट जो सीसीपी रेट लायता तेच रेटीक मेळिल्ले आसा. नाजाल्यार इतले वर्सां आमकांय अंदाज ना की मदले कोणें 5 फॉर्म घेवन आनी कितल्या रेटीक विकला. आय थिंक दे आर इन अ विन विन सिच्युएशन आनी सीसीपीकूय विन विन ते. पूण लोक म्हणटात की ह्या वर्सा खूब म्हणजे रेट वाडयले आनी चार्जीस लायले. फाटल्या वर्सा 5,000 दवरलेले मागीर 200 रुपया फॉर्म आशिल्ले. सो ह्या वर्सा खुबूच जाल्यार आमकां ते हे घेवपाक जायना म्हणटा लोक. तर बेसिकली कितें जालां काही वर्सां रेट वाडून आशिल्ले कारण मदीं कोवीड आयलो ताच्या मागीर धंदोय तसो व्हडलो नाशिल्लो आनी ह्या वर्सा आतां म्हाका दिसता सगळ्यो गजाली सुरळीत जाल्या. थोड्या प्रमाणान मातसो प्रिमियम पणजे आशिल्ल्या कारणान लागता ना अशें न्ही. पुणून जी त्रास नासतना तांकांय जाला म्हणजे पयलीं ते फॉर्माक रावप ती मारामारी आनी ते सगळे त्रास हे वर्सा म्हाका दिसता मेयरान आनी ATO आसत कमिशनर आसत आनी सगळ्यांनी स्वता लक्ष घालून व्यवस्थितपणे केला ते. अष्टमीची फेरी ही एव्हरी इयर CCPच्या हेच्या प्रमाणे भरता. दोनी आमकां तो इतलो विशय वाडोवन घेवपाची गरज नासता न्हू. मेन म्हणजे कशें आहा जेन्ना आमी वर्साच्या वर्सा जर बरयता जाल्यार कित्याक आमी ती 2 म्हयने पयलीं फॉर्मां एवेलेबल कित्याक करिना. मेन म्हणजे कशें आहा बँकेन जर फॉर्मां एवेलेबल करीत तेन्ना जर बँकेन फॉर्म घेतले
आनी रिटर्न मागीर पयशे घेवन बँकेनूच रिटर्न करचे एज पर ते येता पळय सिरियल नंबर दिवन ताका अलॉट करचे अशें म्हाजें म्हणणें आहा आनी जे कितें रेट्स वाडोवपाचे ना देंवोवपाचो जो कितें विशय आसा पळय तो इन एडवान्स सांगचो त्या प्रमाणे तांकां आपली तयारी करूंक मेळटाली इतलें आनी कांय ना हेतूर मातसो आमच्या कमिशनरान मेयरान लक्ष घालून मातसो सुरू हें करपाक जाय तेजें सोल्युशन काडून विशय सोंपोवंक जाय तो कित्याक वाडोवन वचत जाल्यार फायदो काय ना न्हू. बट 27,400 हे लोकांक म्हणजे दिवपाक शकना म्हणटाले ताचेर कितें दिसता 27 वाडयले हे इतले पयशे वाडोवन 27 वाडयल्या सुद्दां कितें तरी आसतलें न्हू ते वाडयले सुद्दां जाल्यार ताका कितें तरी रिजन आसतलें म्हटल्यार इन एडवान्स जर जे सांगलेलें जाल्यार तांकां बरें पडटलें इतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार.